आता उलयल्या तुमचे संबंधी म्हणजे सारें कशें काडपाचें कितें करपाचें हें सगळें तुमी तर हें करीत जाल्यार तुमचें कुटुंब तुम्ही सांबाळूंक शकता त्या उत्पन्नाचेर इतली आज गरज आसा तवशी काड जावं पपाय काड जावं चिबडां काड कसलीय उत्पन्न जर करीत रावली जाल्यार तुमचें एक कुटुंब बरे भशेन जगूंक शकता भुरग्यांक बरे भशेन शिकोवंक शकयता म्हणजे शिकपाक तुमी हें करूंक शकता शिकोवपाक शकता म्हणजे अशे वेळार ही मेहनत तुमी केली जावंक जाय आनी उत्पन्न काडलें जावंक जाय आनी आमचे आतां सांगतलें की आमचे हे हॉटेलाचें कॉर्पोरेशन आसा ते कॉर्पोरेशन मार्फत तुमची मातसो म्हाल वाचून घेवपाक आमच्यांनी गाडी हांगा हाडपाक तुमचें कितें सामान पिकयलें कितें काडली पिकावळ जाल्यार तुमची ती गाडी तेंची धाडून हांगा बोरमावडे तुमचे कडेन आनी थंय तुमची ते घेवन ते व्हरूंक शकता डेली तुमकां पयशे मेळूंक शकता म्हणजे तुमकां उत्पन्न पयशे आनी तुमी कशें उत्पन्न करचें कितें करचें साऱ्या संबंदी आतां ताणें म्हायती दिल्या कशें सारें कितें करपाचें जावं हेजी पानाचें आनी कितें आसा सगळे तरेचे सारें घालून करूं शकता पयलो ते आनी आतांचे सारें त्या शिवाय आनीक आमचे हेजें आसा झाडां पाल्याचें सारें करूं शकता हेंवूय तुमकां सांगलां न्ही म्हणजे हें सगळें तुमी हें करपाक जाय म्हणजे स्वता जर कामाचें म्हणजे कामच मेळटलें अशें ना तुमी हें तुजें स्वताकच कमोवंक शकता कोण मातशें बेकार आहा तेणीच कमोवंक शकता म्हणून हें सगळें करपाक तुमकां मदत जी आसा सरकारची ताणें आतां सांगल्या त्या प्रमाणे सारें बियें जाय ती आमची डिपार्टमेंट खंय हांगा आतां हांगा मिल्स फॅक्टरी कडेन थंय तुमकां जी कितें जाय 50% तुमकां ते सारें बरें मेळूंक शकतलें कितें म्हणजे इतले 50% तुमकां सबसिडी मेळटा म्हणजे हेजेर तुमी घेयात उत्पन्न करात आनी उत्पन्न करून वयर सरात आनी कुटुंबूय पळयात तुमच्या कुटुंबाक पोसात म्हणजे शेतकारां खातीर आमी करीत आसा आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर फक्त शेती करीत आसा शेती संबंदी उत्पन्न करात वाडयाक आमचो कृषी मंत्री सांगता केंद्राचो वाडयाक सगळे तरेचे हें करात आमी जाता तितले मदत करता आमी शेतकऱ्यांक कारण आमी शेतकरी ना जाल्यार आमी जगूंक शकना कारण आयज तांदूळ पिकयता शेतकरी देशभर जावं बाकीचे हे येता उत्पन्न करतात ते खाता आमी हें आमकां तें चड गरजेचें जगपाक म्हणजे हेका लागून हे जर हें करता म्हणजे आपले त्रास आनी घाम काडून ते पिकयता तांकां तेजी मोबदलो म्हणजे तांकां कांय तरी मदत मेळपाक जाय अशें आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर गोंयचे मुख्यमंत्री तशेंच सगळे आमी हें करतात आमचे डायरेक्टर आमी सगळे तरेचे कशी मदत करची ती पळयता म्हणून ताका लागून तुमी कितें आसा फाटीं फुडें रावूं नाका कितें जाय पळय आमच्या ऑफिसान वचून तुमी मदत घेवपाचें सारें जावं बाकी कितें किंवा बाकीचें कितें रोवपाचें नवीन कितें काडपाचें आसा तें सुद्दां तुमी प्रयत्न करपाक जाय आनी म्हाका दिसता तुमी जे आसा लोकांनी पयस रावपाक जायना त्या कारण हे पयशे तुमचेच म्हणजे स्कीम रुपान परते तुमकां पावता पयशे तुमीच सकाळी उठून तुमी टॅक्स फारीक करता सरकाराक आतां तुमी आतां आयज कितले लोकांनी ब्रेड खाले पाव च्या बी कितले लोक पिले साखर कितले लोकांनी खाली ताका सगळें टॅक्स पडटा हे सकाळ फुडें सुरू जाता ते रातचे आसता न्हिदता आसतना आनी न्हिदता आसतना पासून कसले टॅक्स आसा तुमच्या आमदाराचे सुद्दां नाले लायटी टॅक्स ते म्हणजे सकाळ मागीर लायट बंद म्हणजे दीसभर टॅक्स फारीक करता म्हणजे तुमी हे पयशे तुमचेच म्हणजे टॅक्साच्या रुपान सरकारा कडेन येता म्हणून ताका लागून हे पयशे सरकार जे आतां ते सरकारान जावं पंचायतीन हें तुमचे पर्यंत पावोवपाचें काम आमचें म्हणजे तुमी निवडून दिता जे निवडून जे लोक येता तेणी हें सगळें तुमचे पर्यंत पावोवपाचें काम हें जावं पंचायती मेंबराचें जावं आमदाराचें जावं खासदाराचें हें सगळें सरकाराचें हें लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी चड करून आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर तेगे मागणी आसा की शेतकरी बरे आसपाक जाय आनी जे शेतकरी पिकयता म्हणून आमी जगता नाल्यार आयज काही प्रमाणान काही लोकांचें हें जातलें काही लोकांचें उदक बिदक बंद जावपाचें आसा तें उत्पन्न जावपाचें कमी जालें जगतलें कशें प्रॉब्लेम आसा फुडें न्हंय बंद जातली ते हें कितें
शेंदूर त्यांनी सांगला न्हू शेंदुराची हें आसा पळय भयंकर म्हारग पडटा म्हणून आमच्या देशा परमिशन म्हणजे शेंदूर झाडां आसताले ते आमचे हेजे कितें म्हणजे आमी घरकाराची निशाणी ती उरपाक जाय पण ते आमच्या लोकांक मारल्यांक पाकिस्तानान आमची काश्मीरा येवन तेजो बदलो घेतोच म्हणून सांगले की आमी सोडपा ना तेंकां म्हणून अशे वेळार बायलांनी सामकी फर्म रावपाक जाय की आमी सगळीं ह्या एकजुटीन आमच्या हेजे फाटल्यान देशा फाटल्यान रावतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी जे हें आयज म्हाका तुमकां म्हायती दिली आसा आमच्या बाकीच्या डेप्युटी डायरेक्टर असिस्टंट डायरेक्टर सगळ्यांनी तुमकां म्हायती दिली म्हणून हें तुमी लक्षांत दवरचें आनी कितें आसल्यार ते आमचे डायरेक्टर किंवा आमच्या ऑफिसान येवन तुमी वयचे कितें विचारपाक आनी कितें तेंकां हें आसा हें सबसिडी त्योय घेवची तुमी सगळ्यांनी देव बरें म्हणटा आमच्या डिपार्टमेंटाच्या स्किमीच्या कायद्या प्रमाणे ज्या लोकां कडेन कृषी कार्ड आसा त्याच लोकांक सबसिडी मेळटा म्हणजे कृषी कार्डा मार्फत सबसिडी मेळटाली पूण आमचे जे पळय गरीब शेतकार आसले गरीब भाव आसले शेतकार जेंची स्वताची जमनी ना जे दुसऱ्याच्या शेताकय बी कल्टिवेशन करता अशा लोकांक ही सबसिडी मेळपाक मातशी अडखळ येताली त्याच वेळार आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगलें आमकां तेन्ना डायरेक्शन्स दिले की तुमी कृषी कार्ड म्हणजे कंपल्सरी करनाका जेंचे कडेन कृषी कार्ड ना ह्याय लोकांक जेंचे पळय लुकसाण जालां तांकां ही सबसिडी मेळपाक जाय आनी तेंच्या डायरेक्शना अंडर आमी गेल्या त्या वर्सा सादारण 1000 लोकांक जेंचे कडेन कृषी कार्ड नासलें आनी जांकां जो पळय ही नुकसाण भरपाई मेळनासली अशा लोकांक सुद्दां आमी गेल्या त्या वर्साक सबसिडी दिली. अजून एक गोष्ट सांगपाची म्हणल्यार आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या डायरेक्शना अंडर आमचे जे पळय गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा तुमकां खबर आसतली त्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर आमी भाजी शेतकारांची भाजी आमी विकत घेता आनी गोंयची शेतकार जे पळय भाजी रोयता स्पेशली आमची गोंयांत ज्यो पळय भाजी जाता अशी भाजी आमी आमचे शेतकार रोयता आनी त्यो भाजयो विकत घेवपाचें जें पळय काम आसा तें आमचें गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन करता म्हळ्यार खुबशे वेळार कितें जाता की आतां आमकां स्वताक म्हणजे तुमी शेतकार जेन्ना पळय स्वता भाजी रोयता तेन्ना पयलीं आमी कितें करताले रोड सायडीक रस्त्या सायडीक बसून विकताले सो पूण आज अशी परिस्थिती ना आतां जे पळय तरूण भुरगे आसा ते कोण रस्त्यार बसून भाजी विकपाची तेंची तयारी ना सो अशे वेळार आमचें जें पळय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा हें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तुमी पिकयल्ली भाजी आमी विकती घेता जेणे करून आमी जी पळय बेळगांव सावन भाजी हाडटाले तो आमचो इल्लो लोड कमी जाला म्हणजे लोड आमी जर स्वताक जर पिकयली जाल्यार आमची गोंयची भाजी गोंयांतच उरतली आनी गोंयचे जे पळय पयशे गोंयकारांचे जे पयशे जे पळय बेळगांव सावन भाजी विकती घेवपाक वयताले ते भाजे पयशे आमचे गोंयांतच रोटेट जातले सो अशी पद्दतीन आमी गेल्या त्या वर्साक आमी सादारण 1660 टन भाजी म्हळ्यार जे पळय गोंयचे शेतकार आसले तेंची भाजी आमी विकत घेतली आनी आमी मोठ्या प्रमाणांत आमचो जो पळय पयसो भायर वयतालो तोय बी आमी बंद केलो. ओवरऑल आमी आमच्या गेल्या त्या फायनान्शियल इयराचें जर इकॉनॉमिक्स आनी जे पळय बजट प्रोविजन आसा तें जर पळयलें जाल्यार आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या गायडन्सा अंडर आमी मोठ्या प्रमाणांत गेल्या त्या फायनान्शियल इयराक आमी खर्च करपाक शकले. आमी सादारण आमचो जो पळय बजट खर्च जो आसा तो कसो आसता फाटले थोड्या वर्सांचें जर आमी कंपॅरिजन केलें जाल्यार आमी सादारण 80% बजट आमच्या डिपार्टमेंटाचें आमी खर्च केलें पोरूं जो एक बरो सायजेबल एमावंट आसा बरो आंकडो आसलो. तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटाची प्रगती पळोवन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमचे फायनान्स मिनिस्टरूय आसा तेणी आमकां ओनूच्या बजटांक आमचे पोरूचें बजट जें आसलें तें सादारण 260 कोटी आसलें तें बजट आमकां वाडोवन सादारण 306 कोटी पर्यंत आमकां वाड करून दिले कडेन आसा. ओवरऑल सांगपाचें म्हणल्यार आमचें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमी आमच्या ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या अंडर तेंच्या गायडन्सा अंडर आमी बरें काम करता बरी प्रगती केले कडेन आसा आमी मॅक्झिमम शेतकाऱ्या कडेन पावता आनी आयचो हो प्रोग्राम आसा तो प्रोग्रामाचें बी उद्दिश्ट इतलेंच आसा की ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर आमी मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो उद्दिश्ट दवरले कडेन आसा. तुमकां उदक सांगल्या प्रमाणे हो प्रोग्राम आयज 29 तारखेक स्टार्ट जातलो आनी सादारण 12 जून पर्यंत हो प्रोग्राम चालू आसतलो आनी ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर आमी परत एकदां सांगता आमी सगळ्या
गोंयची आख्या गोंयभर गोंयांत जितले पळय विलेजी आसा चडांत चड मॅक्झिमम विलेजीस आमी कवर करतले आनी शेतकऱ्यां पर्यंत पावतले. सो हो इतलो उद्दिश्ट आसलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.